सुरुवातीचे गायन आम्ही गाऊया. देव आमचो बाप A पान 3 A6 पेज 3. देव आमचो बाप तू माझो बाप, देव आमचो बाप तू मोची भूण, जेजू आमचो बाप आनी आमी जेजू सगळी आमी सगळी देवा उतोराय गोदाव तेन्ना आमी जेजू सगळी ताचे नांव प्रतिदाव तेन्ना आमी जेजू सगळी देव आमचो बाप तू म्हजो बाप, देव आमचो बाप तू मोची भूण, जेजू आमचो बाप आनी आमी जेजू सगळी आमी सगळी बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याची शांती तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. मोगाड भाव भयणीनो, आज जेजूच्या भोव पवित्र काळजाचे परबेक लागशिल्ली तयारी म्हणल्यार त्रिदूम सुरू करता. ही परब जेजून आपणेच मागून घेतली. भागिवंत मार्गारिदा मारिया आलोक्वे हिका दिश्टी पडून आपल्या काळजाक परब करूंक फर्मायलें. कारण जेजूचें काळीज देव मोगाचें, जळटें आंकटें. ताचो मोग आम्हा मनशांताय शिममेर नासलेलो. हो मोग सगळ्यांनी अणभवूंक आनी ह्या जळट्या आंकट्यांतल्यान आमकां फावो जाल्लो मोग देवा आनी मनशां सवें दाखोड करूंक ह्या मिसा भेटेंत कृपा मागुया. जेजूच्या काळजा देव मोगाच्या जळट्या आंकट्या आमची काकलूत कोर. ही उतरां भयणी भावांनो जेजूच्या काळजाचे लादयनीत आमकां मेळटात. जेजूचें काळीज मोगाचें जळटें आंकटें आनी हो मोग तो आमकां सगल्यांक वांटा. आनी ताच्या मोगाच्या जळट्या आंकट्यांतल्यान आमकां एक एकल्याक दुसऱ्या सवें दया, काकूत, बोगसणे असले गूण दिवंक आमकां आपयता. जेजूचें काळीज जळटें मोगाचें आंकटें आनी तातूंतल्यान आमकां सर्व कृपेची बांदारां मेळटात. भोव करून ताची दया, काकूत आनी शिममेर नासलेलें बोगसणें. भयणी भावांनो, आज जेन्ना ही लागशिल्ली तयारी जेजूच्या काळजाचे परबेक आमी सुरू करता, मागुया हेच जेजूचे काळजा लागीं आमचीं काळजां ताचे काळजाचे शिगुणांनी बोर. आनी पयले दिसा नोवेनाचे आमचें काळीज जळटें मोगाचें आंकटें कोर. मागुया सगल्या फिरगोजांनी आसलेल्या झेलादोरां पासत, मागण्यांच्या आपोस्तलादाच्या वांगड्या पासत मागुया आज आपलो वाडदीस संभ्रम केल्या पासत, आपलो लग्नाचो वर्सीक दीस पाळटिल्या पासत मन्नांत बोर जावन स्वर्गीच्या बापाशी गेल्यान तांचे पासत मागुया आमचे तरेतरेचो लोक ही कोरोना वायरस कोविड-19 पिडीत आसा तांचे पासत आमकां सगल्यांक जेजूचें काळीज एक आसरो जावं काकुतीचो, मोगाचो, बोगसण्यांचो. ही चिंतना मनांत धरून हे पवित्र मिसाचे भेटेंत बरे भशेन वांटो घेवंक तयार जावया.
हांव पातकी सोरपदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो पूड अपराध. हे सौभाग्यवन सदांच वार मारीक सगळ्यां देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोरपदवेदार देव आमची काकलूत करूं, सगळीं आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Somia gaguto, somia gaguto, somia gaguto, somia gaguto, Risa gaguto, Risa gaguto, Risa. प्रार्थूया. भोव कोनवाळे बापा, तुज्या पुताच्या काळजाच्या शेगुणांनी आमकां वाडय आनी त्याच काळजाचे ओत्रेकांनी आमचीं काळजां पेटय. अशीं आमचीं काळजां जेजू सारकी दुलोब कालती मोगाळ दयाळ भोगसणाची जावं आनी तेचे सासणीक सोडवणींत आमकां वांटो मेळूं. आमचे सुम्या तुजे पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो खरो देव तुजे सभे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. राजांच्या पयल्या पुस्तका वेले वाचप. तिशबीताच्या एलिजाक सर्वेस्पराचें अशें उतर पावलें, उठ आनी इस्रायलाच्या राजाक आहाबाक मेळूंक वच. तो सामारियेंत रावता. नाबोताच्या दाका मळ्यान तो तुका मेळटलो. तो मळो आपणाचे आदीन करूंक तो थंय गेला. ताका तूं अशें सांग, सर्वेस्पोर अशें उलयता, तुवें खून केलोय तो केलोय, आतां ताचें बाटूय व्हरताय आनी तूं ताका अशें सांगतलोय. सर्वेस्पोर अशें सांगता, नाबोताचें रोगत सुण्यांनी लेवलां त्याच जाग्यार तुजें तीं लेवतलीं. आहाबान एलिजाक म्हणलें, आरे म्हज्या दुस्माना, तुवें म्हाका सोदून काडलोय. एलिजान जबाब दिलो, होय, हांवें तुका सोदून काडलो. सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार वायट तें करूंक तूं फुडें सरलोय देखून हांव तुजेर नोश्ट धाडटलो. तुजे संस्थीक हांव नपयत करतलो. इस्रायलांत आहाबाच्या घोराण्यांतल्या सगळ्या दादल्यांक सूट तशें कैद्यांक मारून उडयतलो. तुवें म्हाका राग हाडलोय आनी इस्रायलाचे परजेक पातकान घातली देखून नेबाताच्या पुता जेरोबामाच्या घोराण्याक आनी आयजाच्या पुता बाशाच्या घोराण्याक हांवें केलां तशें तुज्या घोराण्याकूय हांव करतलो. जेजेबेला विरुद्धूय सर्वेस्परान अशें सांगलां. जेसेरेलाच्या मोड्यांत जेजेबेलाक सुणी खातली. आहाबाच्या घोराण्यांतलीं ह्या शारांत मरतात
तांच्योय कुडी जेजेबेलाक सुणी खातोली. आहाबाच्या गोरण्यांतल्या ह्या शारांत मरतात ताच्योय कुडी सुणी खातोली आनी उक्त्या मोडार मरतात तांच्योय कुडी अंतरवेली सुकणी खातोली. आपले बायले जेजेबेलाच्या सांगण्याक बुलोवन सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार वायट तें आहाबान केलां तशेंच आनी कोणेच करूंक ना. कुड्ड्या देवांक फाटल्यान वचूंक आहाबान एकदम कांटलेल्याची वस्त केली. तशेंच आमोरितांनी केलें आनी ह्या पासत इस्रायल परजे मुखार सर्वेस्परान तांकां देसांतले धांवडायले. आनी आहाबान ही उतरां आयकुली तेन्ना ताणें आपले आंगोस पिजलें आनी साक घालून उपास केलो. साकूच घालून तो न्हिदलो आनी मेंगो कसो सवकास चलूंक लागलो. तेन्ना तिशबीताच्या एलिजाक सर्वेस्परान म्हणलें, म्हजे मुखार आहाब कसो खालतो जालो तें तुवें पळयलाय. तो म्हजे मुखार खालतो जालो देखून हांवूय ताच्या जिवितान नश्ट धाडचो ना, पूण ताच्या पुताच्या जिवितान ताच्या घोरण्याचेर हांव नश्ट धाडटलो. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. आमी पातकी सायबा आमची काकूत कोर. म्हणुया, आमी पातकी सायबा आमची काकूत कोर. काकूत सारा देवा काकूत करून दाखय. भोव कोनवाड्या देवा गुन्यांव पुसून उडय. पातकाचे खोत धुवन म्हाका नितळ तूं कोर. रेबांतलो काड म्हाका निर्मोळ करून दवर. जबाब, आमी पातकी सायबा आमची काकूत कोर. म्हजो गुन्यांव खरोच आयज हांव ओळखून घेतां. सदांच म्हजें पातक म्हजे मुखार थेवतां. तुजेर चुकलां सायबा, तुकाच अपमान केला. तुजे नदरेन जें वायट हांवें सायबा केलां. जबाब, आमी पातकी सायबा आमची काकूत कोर. म्हज्या पाटका वयली नदर तूं काड सायबा. सगलो म्हजो गुन्यांव काडून उडय देवा. देवा तारका म्हज्या दयेन म्हाका निवार. सगळ्यांक तुजी दया वळखता सायबा. जबाब, आमी पातकी सायबा आमची काकूत कोर. उद्गार. सर्वेस्पराक जोय जोय सर्वेस्पराक. सर्वेस्पराक जोय जोय सर्वेस्पराक. सर्वेस्पराक जोय जोय सर्वेस्पराक. सर्वेस्पराक सर्वेस्पराक जोय जोय. सोमी म्हणटा, एक नवी आज्ञा तुमकां दिता. हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो मोग करात. सर्वेस्पराक जोय जोय सर्वेस्पराक. सर्वेस्पराक जोय जोय सर्वेस्पराक. सर्वेस्पराक जोय जोय सर्वेस्पराक. सर्वेस्पराक सर्वेस्पराक जोय जोय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. माते वापर म्हणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, तुज्या पेल्याचो मोग करतलोय आनी तुज्या दुस्मानाचो द्वेस दवरतलोय अशें आदीं सांगलेलें तुमी आयकलां. पूण हांव तुमकां सांगतां, तुमच्या दुस्मानाचो मोग करात आनी तुमकां पिळापीळ दितल्या पासत मागात. हे परी तुमच्या स्वर्गीच्या बापाची भुरगीं तुमी जातल्यात. कित्याक तो आपलो सूर्य वायट तशेंच बऱ्या मनशांचेर उदय करता आनी आपलो पावस प्रमाणीक तशेंच फटकिऱ्या मनशांचेर घालता. तुमचो मोग करतल्यांचोच तुमी मोग करशात जाल्यार तुमकां कसली मजुरी फावो. तोलकार तशेंच करतात की ना. आनी तुमच्या भाव भयणाकूच तुमी सलाम करशात जाल्यार दुसऱ्या परस चड तुमी कितें करतात. अनभावार्थी लेगून तशें करतात की ना. म्हणटच जसो तुमचो स्वर्गीचो बाप सुपूर्ण
तशी तुमी संपूर्ण जावंक जाय. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. भयणी भावांनो, आमचो देशाचो बापूजी महात्मा गांधी हाणें आमच्या देशाक स्वतंत्राय मेळून घेतली, पूण कसलीच मारामारी नासतना ब्रिटिशांच्या हातांतल्यान भारत देशाक मेकळेपण मेळून घेतलें. हें मेकळेपण 2 वर्साक आमी 15 ऑगस्टाचे उमेदीन आनी खुशालकायेन समरमता. ब्रिटीश आमच्या देशांतले गेले उपरांत आमच्या देशांत मुसलमानां आनी हिंदू मदें व्हडल्यो मारामारी जावंक लागल्यो. एक सिवील वॉर सुरू जालो आनी महात्मा गांधीचें काळीज बहुत दुखलें. आपणे देशाक स्वतंत्र हाडली, पूण देशाच्या लोकां मदींच दुस्मानकायो जोगडी जातात तें पळोवन तो खूब दुखाभरीत जालो आनी सांगतात की जेवना जालो, उपास करूंक लागलो. एका दिसाकूय एक मनीस ताचेशी आयलो, एक उंडो घेवन आयलो आनी महात्मा गांधीक ताणें दिलो आनी म्हळें, तुजो उपास सोंपय, हो उंडो खा. हांवें आतांच एका मुसलमान भुरग्याक मारला, आतां म्हाका बोण कोण फावो, म्हाका आनी जियोंक नाका. मुसलमानांनी म्हज्या भुरग्याक मारलो, देखून हांवें तांच्या एका भुरग्याचो जीव काडलो. ताची तोकली वणटीक आडायली आनी तो मरोसर ती आडायत रावलो आनी ताचो जीव काडलो. महात्मा गांधीन ताचे दोळ्यांत आशिल्लो राग, ताचे दोळ्यांत आशिल्लो क्रोध पळयलो आनी ताका म्हळें, खंय आतां एकूच कर, आवय बापूय नाशिल्ल्या तुज्या भुरग्या इतल्या भुरग्याक तूं, मुसलमान भुरग्याक तूं पोस, ताका तूं वयर काड. तुजोच पूत कसो, पूण ताचो धर्म बदल नाका, ताका मुसलमानूच दवर. हो मनीस खंय महात्मा गांधीचे पांयाशी पडलो, खूब रडूंक लागलो आनी महात्मा गांधीच्या पांयांतलो उठून शांत जावन घरा गेलो. भयणी भावांनो, आयचे शुभ वर्तमान आमकां काय बरो निरोप दिता. जेजू म्हणटा, तुज्या दुस्मानाचो मोग कर, तुका पिडापीड दितले पासत माग. तूं काकुतीवंत बोगसणेचो मनीस जा. आनी न्हूच जेजून शिकयलें, पूण आपल्या जिवितांतल्यान करून दाखयलें. आमचे खातीर कुर्सार मरतना ताणें बापाक प्रार्थना केलें, बापा बोगोस सांगा ते कितें करतात तें नकळत. जेजू आमकां बोगसणेची देख दिता. आनी आयच्या पयल्या वाचपांत पर्यंत देव कितलो दयाळ, कितलो काकूटसार तें आमकां मेळटा. म्हजे मुखार आहाब कसो कालतो जालो तें तुवें पळयलां. देव एलिजाक सांगता, तो म्हजे मुखार कालतो जालो देखून हांव ताका बक्षितां, ताच्या जिवितांत नोश्ट धाडचो ना. आमचो देव काकूटसार देव, आमचो देव बोगसण्यांचो बाप. आनी हेंच जेजून न्हयच ओपारींनी पूण आपल्या जिवितांतल्यान काशा दाखोवन दिले. भयणी भावांनो, आयचो संवसार रागिस्त, उचांबळ, दोळ्याक दोळो, दांताक दांत आमी काल आयकतले. आयचो समाज असले भुरीन पडलेलो आसा. पूण जेजू आमकां सांगता,
तुझे दुस्मानाचो मोग कर. तुका पिडापीड दितल्या पासत माग. तुजो उजवो पोल्यार कोण मारीत दुसरोय पोलो ताका दाखय. तुजो सर्गीचो बाप संपूर्ण तशेंच तुवें संपूर्ण जावंक जाय. जेजूच्या काळजाचो त्रिधूम आमी सुरू करता. जेजूचें काळीज मोगाचें जोळटें आगटें, तातूंतल्यान आमकां बापाचें बोगसणें दया काकूट अणभवूंक मेळटा. भाव भयणीनो, आज हो दीस सारतना, दिसाच्यो गुडयो सारतना आमच्या दुस्मानांचो मोग करूंक शिकुया. आमकां पिडापीड दितल्या पासत मागुया. वायटाक वायट न्हय, जेजू भाशेन वायटाक बऱ्यान फारीक करुया. हीच काकूट असलीच मोन हे मिसा भेटींतल्यान आमकां मागून घेवया. भेटवणीच्या वेळार आमी गायन गावया. भावमळीनो, आमची थोडी मागणी बापाक उबारुया. जेजूचें काळीज मोगाचें जोळटें आगटें, हे जोळट्या आगट्यांत आमकांय आसरो मागुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी जेजूचें काळीज मोगाचें जोळटें आगटें म्हूण ओळखून घेवंक आनी आपले सेवे चाकरेच्या जिवितांतल्यान सगळ्यांचो भोव करून दुबळ्या धाकट्यांचो मोग करूंक आनी जेजूची दया परगटूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कर. हे मारेकार पिडेक लागून सगळो संवसार भिरांतीन बुडला. हे पिडेचेर जैत व्हरूंक फावो तसलें वखद मेळूंक आनी आमकां सगळ्यांक जेजूच्या काळजांत आसरो फावो जावंक बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कर. जेजूचें काळीज देवाच्या शिमेर नासलेल्या मोगाची खुणां आमच्या कुटुंबांनी होच मोग दिश्टी पडूंक आनी आमचे गोरबे मोगाची मंदिरां जावंक बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कर. आज आमी जेजूच्या काळजाचे परबेक त्रिधूम सुरू करता. जेजूच्या काळजाची भक्ती आमचे मदें वाडूं म्हूण आनी ताच्या काळजांत सगळ्यांक आसरो मेळूं म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कर. बापा मोगळा, ही थोडी मागणी आमी आज तुका उबारल्यान. तुजे पुताचें काळीज मोगाचें जोळटें आगटें, तुजे पुताचें काळीज बोगसण्याची आनी काकुतीची जोर. हे जोरींतल्यान आमी दुसऱ्या सोबें दयाळ काकूतसार बोगसण्याची मनशां जावंक आमकां करपा मागता. क्रिस्त आमचे सुमया वरवीं. आमेन. गायन गावया. खालवाराचो योग C20 पान 30 आनी 6, C20 पेज 36.
भयणी भावनो, ही आमची बेदसोर पदवीदार देव बापाक मानता तसली जाल्यार पुरो म्हूण मागुया. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेन आमच्या आनी पवित्र सभेच्या आदावा सर्वेस्पोर मानून घेवं. बोदयाळ बाप्पा, उतरा वर्त्या मोगान तुवें आमचो मोग केलोय आनी तुज्या एकल्याच पुताक आमकां दिलोय. ताच्या संपूर्ण बलिदानांत ताका एकवटून आमी तुका मानता तसलें देणें जावंक निर्मी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमची सभे आसूं. तुमचे सभे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पदविदार आनी सासणाचे देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमचेच फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समरमता. जिव्या भावार्थान ताचें पुनर्जिवनपण परगट्टा. तीर बरवशान ताचे मोहिमेवंत येण्याक आमी ओतरेकता. देखून आतां देवदूत आनी भक्तां सांगाती निरंतरी तुजी स्तुती उचारता. पवित्र 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 दलबरांचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरल्यात तुज्या वैभवान. उंचर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. उंचर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रोगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण ससूंगेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समोर पोवची. तेचपरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक करोराचें रगत पातकेंचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गूढ परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जिवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बाप्पा, जेजूच्या मनूचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. अजिविताचो उंडो आनी सरवणीची काल सुखा समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केली. देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवंडी बापा, सगळ्या यात्मिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवांचो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा मदींची काकलत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागोदींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरसलीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची वेदी भोंवतून एकठांय जाल्ल्यांची, आपआपल्या घरांनी रावून ही मिस्साचे भेटेंत वांटो घेतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारे देवाची माय सांगाती, तिच्या पोती भाग्योन सुजे, भाग्योंत धोर दुता, आमचो आस्कारी भाग्योंत मिंगेल आनी सर्व काणी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं.
त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बाप्पा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या ससनांक आमेन. भयणी भावांनो, दर एक पावट जेजून शिकवलेले मागणे आमी म्हणटा तेन्ना आमी म्हणटा आमचे चुकतेल्यांक बक्षूंक आमकां बोल दी. जे भाशेन तूं आमकां बक्षिताय बाप्पा, आमी दुसऱ्यांक काळजांतान बक्षूंक आमकां शिकय. जेजूचें काळीज काकुतीचें बोगसणेची जोर आमकांय आयचे दिसा तोच जेजू आमंत्रण करता. आमी दुसऱ्यांक बोगसणेक दिवपी जावं, आमी आमच्या सर्गीच्या बापा भाशेन सोपूर्ण जावं. ही सोपूर्णाय दिसाचे दिसाक आमी आपणावंक वावरूंक जेजून शिकवलेल्या मागण्यांतल्यान बापाक उलो मारुया. आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस, आनी आमकां तारणेन पळोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत तुजी सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो मनशान उतरयता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन पातकांतली सुटय आनी सर्वाखंडांतली वाटाय. कित्याक राजवडती पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या ससनांत. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या दोन मृतांगमुळे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भारताचेर दीस घाल, आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजवट चलयता सासनेच्या ससनांक आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. कुशलकायेन एकामेकाक जेजूची शांती वांटुया. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडले आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडले आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडले आमकां शांती दी. वस्त जेजू ताचें काळीज मोगाचें जोलटें आंखचें, ताचें काळीज काकुतीची जोर, बोगसणांची जोर, ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा दी. ह्या जेजूच्या जेवणांत आतां वांटून घेतिल्ली आमी सुभागी. सुमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. उत्मीक कुमनेवाचे मागणे. म्हज्या जेजू, बो पवित्र संस्कारान तूं सदां आजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शिवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रोगत म्हज्यान शिवूंक जायना देखून उत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत या म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलें परी हांव तुका वेंग मारतां, आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजेर सरशिलो कोडसरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. देव जाता मनशाचें काण D7 पान 50, D7 पेज 50. देव जाता मनशाचें काण लिगलो उड्या रुपान, ताणें वाडलें भुकेल्या पिवूंक दिलें दाणेल्या. ताचो मायलो विज्ञान नाशिल्लो, ताचो माय
नाशिल्लो ताचो मायमोग विटमेन नाशिल्लो ताचो भोग विटमेन नाशिल्लो कोरोना व्हायरस पिडे सुमयार देवाचे काकलुतीचे मागणे सोर पदवीदार आनी काकलुतसारा देवा सोडवण दिवंक तुजो हात मोठो जालो ना न्हय म्हूण तुजे कान आमचे मागणे आयकूंक भेरे जाले नात म्हूण तुवें आमकां भासायलाय आमचे विनंतींक तूं चोत्राय दिताय म्हूण तुवें आमकां उक्तें केलाय संवसाराच्या वेगवेगळ्या देशांनी वेगीं पसरलेले कोरोना व्हायरस हे पिडेचे भिरांतीच्या चोपक्यान तुजी भुरगीं सांपडलेलीं आसात तुजे उतराची पोतवी पाठय आनी भिरांतीची आनी निराशेची तुफानां शांत कर बाबा तुजी भुरगीं शांतीन आनी सुरक्षेन जिवचे खातीर ह्या आकांताचेर तूं अधिकार घे आमकां पेकयता तो देव तूं हे पिडेक सांपडलेल्यांक पेकय आनी तांच्या कुटुंबांक घोटाय दी पिडेस्तांचो इलाज करतात ते वैजकी लोकांक धीर राखण आनी उर्बादी मोर्दाचे तोणीर पावलेल्यांचेर तुजी कृपा आनी आलाशिरो आसूं आनी तांच्या आत्म्यांक विसव मेळो पवित्र आत्मे ही पिडा नाश करपा खातीर एको खोत घडोवन हाडूं अभ्यास करतात ते वैज्ञानिकांक तुजी जाणवाय आनी मार्गदर्शन दी संवसाराच्या बऱ्या खातीर फावो तशीं पावलां घेवंक सरकारी मनशां पासत हांव मागतां सुमया जेजू तुवें अशें सांगलाय म्हूण आमी उगडास दवरता ताचेर बाबार्थ येवता त्या दर एका मनशाचो नाश जायना जावं पूण ताका सासणीक जिवीत मेळचे खातीर देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो तुज्या शिसां बरोबर आमी उलो मारता आमकां वाटाय सायबा आमी मोरता ह्या आकांताक लागून तुज्या भुरग्यांचेर भिरांत आनी काळोख येवची न्हय पूण तांची काळजां तुजे लागीं येवनी आनी तुजें सवें तांकां बोरवांचो मेळो सो जावन आसाय आमचो आसरो सासणाच्या सासणाक आमेन. प्रार्थुया. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा जेजूच्या मोगाच्या संस्कारांत वांटो घेवन कालतेपुणी आमी तुजे लागीं मागता तुजे अप्रिमीत काकुतीन ह्या संवसारांत जेजूचें सारकें आमच्या काळजांत कोणचोय आनी स्वर्गांत तुजे मोहिमेची बाकीदारां आमकां कोर क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आनी आसूं सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन. वचून यात जेजूचे मोगांत आनी शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार. शेवटाचे गायन गावुया काळजा जेजूच्या R23 पान 187 R23 पेज 187. काळजा जेजूच्या